गोंय विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 18 जुलैक सुरवात जाता आणि हे 18 दिसाचे अधिवेशन 10 ऑगस्ट मेरेन चलतले। खूप तेंपान एक अधिवेशन बरें व्हडलेशें मेळटा। थंय पसून सरकारान 20 दीस म्हणून सांगिल्लें। पयलीं सांगिल्लें 28 दीस, 28चे केले 20 आनी 20चे केले 18। जावन पसून 18 दिसान खूप इश्यूज काडूं येता। सगळ्या गोंयकारांक खबर आहा की हांव इतले वर्सां फक्त फातोर्डाच मतदारसंघाचे न्ही पूण गोंयचे मूलभूत प्रश्न विधानसभेन वयर काडून ताजी सोल्युशनां मेळपा खातीर ट्राय करता। आतां अशें आसूंक शकता की थोडे इश्यूज आमकांय बी चुकल्यात, आमी थंय पावूंक नात आनी गोंय म्हणटा तें गोंयचे काना कोपऱ्यांतले इश्यू घेवप आनी ते इश्यूज तांचे खातीर एक आवाज जावप म्हणल्यारूच खरो गोंयकारांचो आवाज जो आमचो पक्ष आसा। आमच्या पक्षान अशें विचार केले की लोकां कडेन आमी सजेशन मागतले आनीक हे इश्यूज आमी स्टार्ट नाजाल्यार अनस्टार्ट नाजाल्यार कॉलिंग एटेन्शन 0 आवर नोटीस आनी कितें पब्लीक डिस्कशनाक कशे तरी हे इश्यूज आमी रेज करतले। म्हळ्यार एक जो गोंयची जनता जी आहा ती आमदार कशी तांचे इश्यूज आमच्या तोंडांतल्यान म्हज्या तोंडांतल्यान हांव असेंब्लीन रेज करतलो।